लितुर्जेक वर्साच्या निमाण्या हप्त्यांत आमी आसात आनी एक बुधवार आमकां नव्या लितुर्जीक वर्सांत देव फावो करतलो. आयच्या वांजेलांतलें एक वाक्य म्हणी आज आमी उडास दवरया. जेजूचीं उतरां ती निमाण्या वळीन सांगलीं. तुमच्या माथ्याचे एकसे केस सोमेती नाश जावचे नात आनी तुमच्या लांब सोस्तीकाये वरवीं तुमकां जैत मेळटलें. जावंक पुरो ह्या सगळ्या लितुर्जीक वर्सांत आमचीं थोडीं स्वप्नां आनीक पूर्ण जावनात जावंक पुरो. थोडी कंत या थोडी बेजाराय थोडी आमची आशा संपूर्ण जावंक ना जावंक पुरो. तरी आमची सोंसणीकाय सोडची नाका. पर्सिस्टन्स म्हणटा आमी कितें म्हणी जोडी जाय म्हणून सोंसणीकायेन आमी मुखार राखून रावचें. आनीक तुमी ते पुर्णिमा आरुशी म्हणल्यार एका चेडवा भुरग्याचें नांव आयकलां आसतलें. तुमी एथलेटीक खेळगाडी ती चली रैलाचेर पयन करतना कोण थोडे आनी एका चलयेक कितें इल्लें उपाद्र दिता आसतना इने आड आयिल्ल्या पासत तिका तांणी रैलांतावन लुटून भायर घाल्लें. रैलांतावन पडुल्ली तिच्या पांया वयल्यान रैल गेलें. एक पांय कुडके जालो. सगळी रात रैलाच्या ट्रॅकार ती देगेन आसली. खंय 20 आनी 7 रैलां त्या ट्रॅकांतल्यान गेल्यांत वयर आनी सकयल. पूण ही कोणाकी काळाकान दिसूंक ना. उजवाडतना कोणेंय तिका पळयलें. ते ल्हान ल्हान किडे समेत येवन तिच्या पांयाचें मांस खाताले. खंय कांय मुसगी मोण्टे आसतले. मागीर आस्पत्रेक व्हेलें तिका. वेल्या मागीर थंय आस्पत्रेंत आसतना मोती रायल्या उपरांत हेरांनी उलयल्लें तिका आयकलें. म्हणटा ती म्हणटा म्हजो पांय कुडके जाल्लो म्हणी म्हाका तितली कंत जावंक ना. पूण हेरांनी हिणें सुसायड केली आसतली. काल म्हणी जिणयेंत निराश भोगले आसतली. देखून रैलार तावन उडल्या देखून पांय कुडके जाला म्हणून आस्पत्रेंत उलयताले खंय बाकीचे. आनी ती म्हणटा म्हाका तें चड दुखलें. हेरांनी उरलीं उतरां ती. देखून त्या दिसा हांवें निर्धार केल्लो हांवें जीवघात करूंक उडली न्हय म्हूण सांगून संवसाराक कळयचें म्हूण सांगून एक निर्धार करून तिणें हिमालया पर्वत सोडली एका पांयान आनी एक पांय प्लास्टिकाचो घाल. ताचे उपरांत उरिल्ले 5 पर्वत सोडल्या ती. मोगाच्यानो मनीस जर तर एक सोंसणीक जावन कितें एक करीचें म्हूण चिंता जाल्यार जिणयेंत जैत आपणायता. जर तर आज कोणी जिणयेंत वयर आयल्यान जाल्यार हाताक गाय जायनासतना कोणी येवनात खंय. हें समजोवचें. देखून हाताक गाय जाल्यार हाता पांयां गेले मार करून खाण गेल्यार मात जिणयेंत म्हळ्यार मेहनत म्हणची ताका. आनी सोंसणीकाय आसूंक जाय आमकां जैत लाभतलें. म्हणटना एक 2 संगती सोम्यान सांगल्यो उडास दवरा. तुमच्या माथ्याचो केस लेगूनय नाश जावचो ना. ना जाल्यार केस नाश जायना. आतां खंय वचून केंसांनी पुरा काडिल्ले ते उडयनात ते केंसांचे कसली टॅबलेटां पुरा करतात खंय विटामिन्सांची. तें मात न्ही. तो पडुल्लो आतां कुसलो जाल्यार हीट जाता न्ही. तुमच्यो नाखश्यो पळया तुमी कुडके करून खंय भायर उडया पळया आनी राखून रावा. गडये भितर मुयो येवन व्हरतात. तें मुयांचें खाण तें कांय नाश जावचे विशय ना. तें बदलून एक दुसरें रूप येता. देखून आमकां कस टाकान येतना आमी नाश जाता म्हूण चिंतचे नाका. आमी बदलून कांय म्हण दुसरें जाता. थोडे पटी दैरान उरता थोडे पटी बेजारायन पडटा. दुसरी गजाल ती. पूण सोंसणीकाय आमी सोडची नाका. ह्या सुम्याच्या उतरांचेर सुम्यान सांगलीं उतरां 20 आनी 1 अध्याय वळ 19. तुमच्या लांब सोंसणीकाये वरवीं जैत आमकां लाभतलें. तें आमचें करून घेवया.